क्रिस्तते मुखार बाबा पैनीनो मागणे एक बोलादीक हातेर मागणे देवा आनी तशेंच मनशा मदलो संबंध जोडसो एक चौको जावन आसा. It is the bridge between God and man. It is a building, a bridge between God and man. आमचे अत्रेक आमची सर तेसावाक देवाक बेटची एक विधान जावन आसा. आमच्या काळजाचे अत्रेक पावार्थान म्हणले बरी देवाक आमी बेटचे विधान जावन आसा. देवाक विधेय जावन आमी संभाषण करचे ते विधान जावन आसा. त्या देखून मोगचन हे वर्स पापा फ्रांसिसान अधिकृत रितीन म्हणले बरी मागणेचे वर्स म्हणून प्रगट केला. आनी ह्या वर्सा आमी सदावत मागण्या विशांत नियाळूक आमकां पवित्र सभा आमकां उलो दिता. देवाच्या पुत्रा मरिपात ते नियाळून आमी मागणे करूंक आमकां उलो दिता. मागता हर एकलो घेता. म्हाका तुमी घेतल्यात म्हणलो बो अपुर्बायसो जे वाक्य आमकां मातेवाच्या वांजेलांत आते 7 वाक्य 7 वळींत आमी आयकता. आमी केदार माग जाय, खंयच्या घडये आमी माग जाय, कशें आमी माग जाय म्हणून बो अपुर्बायेन जेसू आमकां उलो दिता, आमकां स्पश्ट करता. त्या देखून मोगचन मागणे म्हळ्यार कितें, आमी केदार आमी मागूंक जाय, कशें आमी मागूंक जाय म्हणून तोडो आमी नियाळ करया. जर तर आमी पोरण्या सोन्याक आमी गेल्ली तर अब्राहामान देवा लागीं मागणें केलें आनी अब्राहामान भावार्थान म्हणले बरी मागणें केलें. भावार्थान मागणें केल्ल्यान देवान ताका बसयलो गांव ताका फावो केलो आनी तसो भावार्थ पळोवन देवान ताका एक संतत ताका फावो केली आनी सल्लो केलो, तुजी संतत त्या आकाशाच्या नखेत्रा बरी आसतली आनी लेख करूंक जायनातल्या त्या रेवे बरी आसतली म्हणून ताणें सल्लो केलो. आनी तशेंच जालें. ताका 3 बेसवां ताका पाव जालीं. ताचे तावन एक राष्ट्रूप जालें, ताचे तावन एक संततूप जाली आनी तो भावार्थाच्या जनान जसो बापोय जावंक पावलो, सर्वच्या जनान जसो बापोय जावंक तो पावलो. तितलेंच मात्र न्ही, तसो भावार्थ पळोवन म्हातारे प्रायेर देवान ताका भुरग्याचे देणे फावो केले आनी ताची परिक्षा करचे पसत आपल्या एकल्याच पुताक बली पेटोवंक सांगलें. आनी भावार्थान म्हणले बरी ताणें आपल्या पुताक बली पेटोवंक येता आसतना देवान तसो भावार्थ पळोवन तूं एक भावार्थसो मनीस म्हणून ताणें सांगलें. आनी अशें अब्राहाम भावार्थसो बापोय जावन तो पावलो आनी ताणें मागण्या वरवीं तो आपलो भावार्थ ताणें सोडयलो. तितलेंच मात्र न्ही, आमी पळयता मोयसे जळत्या उजार बळ्या कडेन उजो पेटोवन आसलो आनी थंयसर ताका आपोवणें ताका लागलें. थंयसर वचून ताणें मागणें ताणें केलें आनी बसयल्ल्या गांवाक फाटी हाडूंक इस्रायल लोकांक ताणें आपोवणें ताणें दिलें. आनी एक तो लिबरेटर जावन पावलो इस्रायल घराक. गुलामा थावन ताणें फाटी ताणें हाडलें आनी ताच्या मागण्या वरवीं तें जावंक पावलें. तशेंच आमी पळयता दावीद राय मागणें ताणें केलें आनी वर्तो राय जावन तो पावलो. मोइजेच्या ग्रंथ आमी पळयता एक्झोडस त्या ग्रंथांत आमी पळयता मोइजे आपले हात उबारता आसतना इस्रायल घराक जींक लागतली आनी आपले हात सकयत घालता आसतना आमेलीत तांकां जींक मेळटली.
आमी कितें केलें ताका पुरासाण जाली आनी ताचे आत वयर उबारूंक मोयस आरोन आनी तशेंच जोशुआ थंयसर आसले आनी ताचे आत उबान तांणी दवरले आनी इस्रायलकारांक जीक लाभली. तशेंच आमी पळयता तांबडो दर्यो इब्बाग करूंक ताणें मागणें ताणें केलें आनी इब्बाग जालो आनी इस्रायलकारांक जैत लाभलें आनी इजिप्ताचें सैन्य तांबड्या दर्यांत बुडयलें. आनी अशें मागणें दवरी जायतीं अजापां जालीं आमी पळयता साल्माव राई देवा कडेन ताणें मागणें ताणें केलें आनी देवा कडेन ताणें इसारलें पवित्रत्वेची देणी ताका फावो करूंक शाणेपण आनी तशेंच बुदवंतखायेचे देणी ताका फावो करूंक तो मागं लागलो आनी देवा ताका ती देणी फावो केली आनी देवान ताका आपणाक एक वस्ती कसो जागो बांदूंक ताणें आदेश दिलो आनी देवाच्या आदेशा प्रमाणे वो अपुर्बाचें मजबूत बांदप ताणें बांदलें, देवाळ ताणें बांदलें आनी थंयसर देवाक वस्ती कसो जागो ताणें केलो, ताणें बांदलो. मागणें दवरी साध्य जालें म्हणून सांगीत. तशेंच आमी पळयता किर्तनां अपुर्बाचीं किर्तनां 150 किर्तनां आसात. ती किर्तनां मागण्या विशयांत आमकां सांगतात, आमकां स्पश्ट करतात आमी कशें मागूंक जाय, केदाळां आमी मागूंक जाय, खंयचे परिपात आमी मागोवंक जाय म्हणून किर्तनां आमकां सांगतात. उदाहरणेक आमी किर्तनां 63 आमी घेतल्यार म्हजो आत्मो जिवंत देवाक थाणयता, म्हजो आत्मो जिवंत देवाक लालयता. एक मेरू उदकाक थाणयता तशेंच म्हजो आत्मो थाणयता म्हणून एक किर्तन सांगता. खंडी जावं मोगाचें न्हय, आमचो आत्मो त्या जिवंत देवाक थाणयता. हें जावन आसा मागणें. उडायत हांव येसुम्या हांवें तुका भोग मारली, सोम्या आयक म्हजो ताळो, सोम्या आयक म्हजो ताळो. हें जावन आसा मागणें. आनी किर्तनांत जायतीं मागणी आसात, जायतीं मागणे स्पिरीट थंयसर आटापून आसा. तशेंच आमी पळयलें तर पोरण्या सोल्ल्यांत बरी माई मागणें करनासली आनी गब्रियल दूत एका दिसांनी दिश्टीक पडलो आनी म्हणूंक लागलो, नामान तिका हाडलो, इस्बी हाडली. नामान बी कृपेन बदलेले सर्वेस भोव तुजे सांगत आसा, तूं एका पुताक प्रसूतली आनी ताका जेसू म्हणून नांव दिवंक जाय. ती म्हणूंक लागली, हांव आजुनी आमकार दातले सुसंबंद नासतना कशें हांवें एका पुताक हांवें प्रसूत जावेत. आनी त्या वेळार देवदूत म्हणूंक लागलो, देवाक आसाद जाल्लें कितेंच ना, देवाक आसाद जाल्लें कितेंच ना, देवाक आसाद जाल्लें कितेंच ना, सक्कळ साध्य आसा. आनी ती म्हणूंक लागली, आपणे सोमेची साखर तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून म्हणटा. आनी एलिझाबेथच्या घरांत ती येता. पळय एलिझाबेथीचो नामान आयकत आसता तिच्या कुशांत आसल्या बाळो उडी मारता आनी म्हणटा पवित्र बरोबर, स्त्रियां भितर तूं सुद्दां आनी स्त्री पळचे कुशचे पळय, सुमेच्या मातेन म्हज्या घरा येवचे भाग म्हाका हें हांव फावो जालें. आनी पवित्रात्मेच्या स्पिरितान बरोवन ती अशी मागता, म्हजो आत्मो संतोसता, देवा म्हज्या थारोवकाती उल्हासता, कित्याक आपल्या चरणदसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो, कित्याक संगते वतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपल्या बावड्यान ताणें व्हड दाखयलां, आपल्या काळजांत वटपण चिंतल्या गर्वांक ताणें दुस्पटल्यात, पोतवेदारांक सिंहासनांत ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक वंस उबारल्यात, बुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्त्यांक रित्या हातांनी ताणें तटल्यात. आमच्या पुर्वजांक तांकां दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगदास दोन दाखयली दया अब्रामाक ताचे संततेक. आनी अशें मोरी सोडून 3 म्हयने ती रावली आनी आपल्या घरा ती फाटीं आयली. मागणेच्या पोडान ती देवाची माय जावचें भाग तिका फावो जालें. तशेंच आमी पळयता
जाकारी आपल्या म्हातारे प्रायर भुरग्याचे देणे ताका पावज कित्याक म्हळ्यार भुरग्याच्या देण्या पासून तो मागो जातलो एक यासाक सावन तो देवळान तो वावर आसलो आनी वावर करता देव ताका दिश्टी पडलो तूं एका पुताक तूं प्रस्तुत जातले आनी ताका जुआ म्हणून नांव दिवंक जाय आनी देवाची विचित्रां कामां पळोवन तो अपुरबायेचें प्रावधान करता आनी हे आमी याजाक डिवायन ऑफिस म्हणटा सकाळी आमी म्हणटा पवित्र आत्मेच्या प्रेरण बरो प्रावधान अशें करता सदैव जावं सर्वेस्परा इस्रायलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली ताणें आपल्या दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवत सोडवंदार आमचे खातीर उठयला जशें खाणा उपरांत खाणांनी आपल्या बागेवत प्रावधान मुखांतर ताणें बसयलें सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी द्वेशितल्या सर सकडांतली म्हणून अपुरबायेचें प्रावधान ताणें केलें मुखार भावांनो आनी भयणींनो आमी सदांच आमी मागणें करूंक जाय हे वर्स मागणेचें वर्स म्हणून अपुरबायेन प्रगट केला आसता आमी सदांच आमी मागणें केल्यार खंडीत जावन आमी मागण्याचे आमी मनशां जाता जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो मागण्याचो एक बेसांव जावन तो पावलो मागण्याक एक साक्ष ताणें दिली घरांत ताणें मागणें ताणें केलें आपले आवय बापूय तावन मागणें करूंक तो शिकलो आनी देवळाक तो गेलो देवळाक वसान वच म्हणले बरी तो मागणें करूंक तो गेलो आनी तो एक दीस सिनेगोगाक येता आसतना ते पास्क परबेक तो सुकलो माय बापा सुकलो आनी थंयसर शिकोवन दिवन नासलो आनी माय बाप येवन ताका विचारतात आमी इतले दीस उणसर तुजी सदना कोन्न आमी आसल्ल्या आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा हांव बापाची खुशी करूंक हांव आयला ही उतरां मोरयेक समजली ना आनी सकड उतरां आपल्या काळजांत तिणें जागोवन तिणें दवरली जेजू एक मागणेचो मनीस जावन आसलो आनी साव लुकास वांजेलाक सांगता तो जानवायन आनी तशेंच पवित्र प्रेरणान तो बदलो पवित्र सावळेंत तो जिवन आसलो शिकून आनी तो बदलो माय बापाचें आशिर्वाद घेवन आमी पळयता माय बापाचें आशिर्वाद घेवन कितें जाता आमी पळयता देवाचें आशिर्वाद तो घेता माय बापाचें आशिर्वाद तो घेता आनी देवाची स्वार्थ प्रगट करच्यांत तो मग्न तो जाता लुकास वाचयेल अध्याय 4 वाक्य अध्याय 23 म्हणसर आमी आयकता जेजूचें मागण्याचें जिवीत जेजू कितें करता योर्दान न्हंयत पवित्र स्थान तो घेता पवित्र स्थान घेता आसतना जुवांतावन मोळो पुप्तेक जाता आकाश सुत्ते जाता आनी एक थाळो आयकता हो म्हजो मुगास पूत म्हाका चड मांडवला आनी पवित्र फारवेच्या रुपार येवताचेर बसता थंयसर जुवांव मागणें आयकता आनी जुवांव हाका साक्षांत तो पावता जेजूच्या मागण्याक साक्षांत तो पावता तशेंच आमी पळयता मरुभुमीत जेजू क्रिस्त आध्यात्मीक जिवीत सकत मेळचे पसत देवाची खुशी जारी करचे पसत तो मरुभुमीक तो गेलो आनी थंयसर 40 दीस आनी 40 रात म्हणसर ताणें मागणें ताणें केलें 40 दीस आनी 40 रात म्हणसर ताणें मागणें ताणें केलें 40 दीस आनी 40 रात म्हणसर ताणें मागणें ताणें केलें आनी ताका उपास ताणें केलो 40 दीस आनी 40 रात म्हणसर ताणें उपास ताणें केलो तशेंच आमी पळयता शिसांक वेसच्या पयलें ताणें मागणें ताणें केलें वरें विगड सुवातेक तो गेलो आनी सगळी रात म्हणसर ताणें मागणें ताणें केलें आनी त्या एका सिंपल मनशांक ताणें विंचलें त्या मासली पाकच्या मनशांक आपल्या शिसांक ताणें विंचलें तशेंच आमी पळयता मागणें करता आसतना आमी कितें करूंक जाय जेजू म्हणटा तुमी अणभव ते परबीं तुमी तुमचे शब्द तुमी बडबय नाकात फारीं जावन तुमी मागणें करतात अशें तुमी मागणें म्हणा आमच्या बापा म्हणलें मागणें भोव अपुरबायेचें मागणें जावन आसा आनी त्या मागण्यांत जायत्यो संगत्यो
आटापून आसात कवल्यो सोमत्यो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो अपुरबायच्यो सोमत्यो आटापून आसात. आमच्या बापाक सर्गींच्या आमचो बाप सरकारांत आसा. ताचें नांव पवित्र जावं. ताचें राज ह्या संवसारांत जारी जावं. ताची खुशी ह्या संवसारांत जारी जावं दी. आनी 7 गरजां पसत मागता. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी सुटलेलें आमी बक्षिता तशेंच आमची पातकां तूं बक्षी. ताळ्ळें मोडन अशें आमकां तूं निवार. सर वायट विघ्नान आमकां निवार म्हणून मागोवंक आमकां तो सांगता. मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो तेसलोनिका बरयल्या पत्रांत आमी आयकता आमी खणान आसतना आमी मागोवंक जाय. दैर साणीनासतना आमी मागोवंक जाय. देव साणीनासतना आमी मागोवंक जाय. खणान आसतना आमी मागल्यार खंडी जावन देव आमची मागणी आयकता. लुकाचो वाक्य सांगता एक विधव स्त्री आसली. ती नीत मेळचे पसत न्यायनीत मेळचे पसत ती राय सशिंती गेली. देव साणीनासतना तिने मागले. राय सशिंती केली आनी नीती पसत ती माग लागली. आनी राय इतलो क्रूर की कोणाकच ताणें न्याय दिवंक ना. आनी हिचो बाबार्थ पळोवन हिचो दैर पळोवन ताका नीत दिता. न्याय नितीची पर्वा तिका दिता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी खणान आसतना आमी मागोवंक जाय. दैर साणीनासतना आमी मागोवंक जाय. आमी गळाय आमी करूंक नजो. जर तर आमी भावार्थान आमी मागता तर आमकां नीत आमकां लागता. आमचे मागणे देव आज आमकां आयकता. जेजू आज आमकां सांगता दैर साणीनासतना तुमी मागणे करा. भियेन आसतना खणान आसतना मागा. आनी तुमी सपना केल्या खंडी जावन देव आमची मागण्या करतलो. आमच्या मागण्यांत दुबाव आसोंक नजो. आमच्या मागण्यांत भावार्थ आसोंक जाय. तशेंच आमी पळयता लुकाचो वांजेल आतेन परत आमी कशें माग जाय म्हणून अपुरबायक सांगता. फारीसी आनी तशेंच पब्लिकान देवळाक ते गेले आनी देवळांत पब्लिकान पातकी जावन आसलो. पातकीच गुणीगार जावन आसलो. आनी तो माग लागलो अशें माग लागलो दुका कोणाक अशें माग लागलो हांव एक पातकी सोम्या म्हजी कापड तूं कर हांव एक पातकी म्हजी पातकांत बक्षी. आनी फारीसी आसलो तो अशें म्हणूंक लागलो हांव त्या पातकी मनशा बरी न्ही. हांव दिसाक 3 फावटी हांव उपास करता आनी दान करता म्हणून आपणाची श्रेष्ठकाय तो देवा मुखार सांगूंक लागलो. पूण देवान कोणाचे मागणे आयकले त्या पातकी मनशाचे मागणे आयकले. पातकी मनशाचो तो मोग करता. त्या देखून मोगाचे न्हू आमी उक्त्यान वेळे परी देवा कडेन आमी मागोवंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जेजू ख्रिस्त आज खंडीत आमकां आपोवणी दिता. आमी पातकी जावन आमची पातकां देवा मुखार आमी दवरूंक जाय. खणान आसतना आमी मागोवंक जाय. जेजू ख्रिस्त कुसारूपण आसतना उज्या कुशीन आसलो चोर अशें मागणें करता. इतलो अन्नाडिकी इतलो आनी कुणीकार जावन आसलो तो म्हणटा तूं सगळ्या जायकता आसतना म्हजोय उगडास तूं कर. आनी त्या वेळार जेजू ताचे कुसार जावचे पळोवन तो म्हणलो आजच तूं सरकारा जावन तूं आसतलोय. देव साणीनासतना तूं माग कडी जावन तूं आज सरकारा जावन तूं आसतलोय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी धैर्य साणीनासतना आमी मागोवंक जाय. खंडी जावन आमी कितले जायते फावटी आमी मागणें करता देव आमचे मागणें आयकना म्हणून आमी सांगचें आसा. कितले नवें आमी करता देव आमचे मागणें आयकना म्हणून खंडी जावन देवाक आमचे नवें गरज ना. देवाक जाय आमचे काळीज. त्या देखून मागणें करता आसतना आमी भावार्थान आमी मागणें करूंक जाय. देवान जेजून मागणें करचें कशें मागणें केलें म्हणून आमी एक घडी करून आमी पळोवया. 12 जाणां शिसांक तो वयता तेन्ना ताणें मागणें केलें. ताबोर दोंगराक तो वेता आसतना सडटा आसतना आपल्या 13 जाणां शिसांक जुवांक जाकोबाक आनी पेत्रूक घेवन तो गेलो. आनी थंयसर रुपांतर जाता आसतना ताणें मागणें केलें आनी थंयसर रुपांतर तो जालो. आनी थंयसर बापूय ठाडो ताणें आयकलो म्हजो मुगाचो पूत म्हाका चड माडवला. आनी पेत्रूक थंय तावन योग म्हण जालें ना. हांगाच आमी 3 तांबू बरी एक म्हाका एक आमकां एक एलियाक आनी तशेंच एक वयस. आनी जेजू म्हणटा
आमी जेरुसलेमाक वचोंक जाय. जेरुसलेमाक वचोंक जाय. मुखार भावना आनी भयणीनो, आमी केदारा जेजू जशें आमी वेतावंगे आमकां मस्त एकाची दादोसकाय आमकां भोगता. तशेंच आमी पळयता जेजू क्रिस्तान मागणें ताणें केलें मरुभुमींत मागणें ताणें केलें आनी तेच देवाची सकत मेळटा पसत ताणें मागणें ताणें केलें आनी आपणाकच ताणें थाराय ताणें केली. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, अत्ते 23 वाक्य 23 अशें सांगता, जेजू क्रिस्त कुसारून कुळान आसतना ताणें मागणें ताणें केलें, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत हांव उपसून दितां. Lord, into your hands I commend my spirit. जेजूक मागणें करची गरज नातली, तरी जाल्यार ताणें मागणें ताणें केलें. तो मागण्याचो एक आदर्श व्यक्ती जावन आसा. तुमी जाणा आसो पुरो रिताची जिणी तिका जिवितांत बरेंपण करीचें म्हणून आशा आसली, तिका सिस्टर जायची म्हणून आशा आसली, पूण ती एक काजारी स्त्री. तिका काजारी जिवितांत बरेंपण लाभोंक ना, संतोष मेळोंक ना. तिणें कितें केलें? ती एक धार्मीक एका भयणींच्या घरांत ती गेली आनी घरा भितर सरता आसतना दारू ओटो बंद ताणें केलो आनी सगळी रात म्हणून तिणें मागणें केलें आनी मागणें करतना दारू उक्तें जालो आनी दारू उक्तें जावन थंयसर आसल्या भयणींनी तिका स्विकार केलें. थंय जाल्लें अजाप असो तितलेंच मात न्ही, थंयसर आसली एक ताका म्हळ्याची एक सुकी खाडी. ती कितें करता? सुकी खाडी हाडून एका पोटांत ती लायता. सुकी खाडी इमॅजीन करा मोगोच्यो न्हू. कंडी जावलो ती सुकी खाडीक जीव मेळ्ळा. तिणें उदक घालून ती सुकी खाडी कडेक जीव लागलो, आंतऱ्यो पुटल्यो आनी आजुनी तो दाखो थंयसर पळोवंक मेळटा आनी दाखयचें ते रांच थंयसर पळोवंक मेळटा आनी तो दाखो आज पापा सेबर मिसांवाक व्हरतात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, खंडीच जावन मागण्यांत बोड आमकां मेळटा. मातेवस वांजेल 7 वाक्य 7 अशें म्हणटा, मागा तुमी घेतल्यात, सदां तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. न्ही जाय की कोण मागता तो घेता, सोदतल्यांक मेळटा आनी बडयतल्यांक उक्तें जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापय उंडो मागता आपल्या पुता पातर दीत गे, मासले पक्तेल्यांक जीवदाळ दीत गे आनी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात. तशेंच सर्गेचो बापी तुमकां बऱ्यो वस्तू दिना जायत. कंडी जावन तो आमकां बऱ्यो वस्तू दिता. शतपतीचो साकोर कोण बरो नातलो, तो शतपती येवन जेजू कडेन अशें म्हणटा, तुमी एक उतो सांग, म्हजो पूत बरो जातलो. आनी जेजूचे मागणें आयकून तेजो भावार्थान गेलो आनी तसो साकोर बरो जालो. तशेंच जेजू म्हणटा आते 6 वाक्य 5 ते 7, तुमी मागतना कापट्या सारकें बरीं जायनाकात. आपल्याच मनान पळोवचे खातीर सिनेकोकांनी आनी रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावन मागनाकात. खरें हांव तुमकां सांगता, तांकां येतोळसो प्रतिफळ फावो जाला. पूण तुमी मागता आसतना कितें करा, गुपीत कुडा भितर वसा आनी भितर रिगा आनी दार तपा. गुपीत तरेन तुमी मागा आनी उठान मागल्ल्यान खंडी जावन तांकां खरो प्रतिफळ जातलो. ते देखून मोगोच्यांनो, आमी मागता आसतना अनुभव ते बरी आमी मागोवंक नजो. ह्या तिश्ट मागणी केल्यार देव आमची मागणी आयकना, पूण भावार्थान आमी मागणी करूंक जाय. आमी खऱ्या भावार्थान मागणी केल्यार देव आमची मागणी आयकता. आमी मागण्यांत आमी दुबाव दवरूंक नजो, बागर विश्वासान आमी मागूंक जाय. आनी आमची ती आशा आसूंक जाय, एक ती पॅशनेट डिजायर आसूंक जाय. पॅशनेट डिजायर आसल्यार आमी मागणी करीत. भुरग्यां बरी आमी मागूंक जाय. भुरग्यां बरी आमी मागल्यार खंडी जावन भुरग्यां ते खरी लक्षण आसात. मुग्धपण नेणटेपण आसा, ताचें तें कशेंच कल्मश ना, कितेंच ना.
आणि तांचे ते नेंते बसल्यान ती तांचे देवतांचे मागणे नितळ मनाची कितली मागीर देवतांका खूब बळोवंक शकतलो. मुखार पावना आनी पयलीं न्हू आमी खऱ्या पावरतान आमी मागणें करया आनी मागण्याची वंशा आमी जावया.